स्तोत्र 10. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय? आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय? नश्ट्यांची गोर गरिबाक गिरासता, दुसऱ्यांनी येवजिल्ले नाडबुदीक तो सांपोरता. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नश्टो मनीस बोडाय दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची करता निंदा आनी बेपर्वा. ताचो राग थंय वयर चलत, म्हाका तो खंयचो खास लायतलो? देव आनीक खंय रे? असलींच चिंतना घोळतात ताच्या मनान. वाटेर आडमेळी नासतना तो चलता. तुजी नीत आसा म्हूण ताच्या मनांत नाच. आपल्या दुस्मानाक तो कांयच न्हय करता. म्हाका हालयतलो कोण ना, म्हजेर निर्भाग कदींच येवचें ना अशें तो चिंतीत आसा. लोबाड्यो आनी जुलूम इतलेंच ताचें तोंड भोलना. ताचे जिबे पोंदा पिडापीड आनी कुसडेपण. लोव्या मदें दोड्याक रावता, लिपचोरयांत तो निरोपराध्यांक जिवेशी मारता. निराधारी खंयच्यान आपल्या चोपक्यांत पडटलो तें दोळ्यांक तेल लावन तो पळयोनूच आसा. धोलींत गोपचूप रावलोल्या शिवां भाशेन तो दोड्याक रावता. दोड्याक रावलोलो तो झोंपूय मारता. झोंपूय मारिना फुडें ताका आपल्या जाळांत धरून व्हरता. उकोड्यां बसून तो उडकी मारूंक आयतो जाला आनी निराधारी बाबडो ताच्या ताब्यांत पडटा. देव विसरलो, देवाचें तोंड लिपलां. देवाक आमचें खंय दिसता रे अशें तो आपल्या मनांत चिंता. आतां तरी उठ सर्वेस्परा, तुजो हात उबार देवा. गरिबांक विसरूं नाका, कित्याक म्हूण नश्टो मनीस देवाचीं केबडां करता. तो म्हाका खास खंयचो लायतलो? काळजान ताणें अशें कित्याक चिंतचें? पूण खरेंच कश्ट आनी दुखां तुवें देखलें. पूण तूं ती पळयताय आनी तुज्या हातांत घेताय. जुलूम भोगता तो आपलो जीव तुज्या हातांत सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदारी तूंच एकलो. खोट्या नश्ट्या मनशांचें बोळ मोडून उडय. ताच्या नश्टेपणाक खास्त लाय. ताची सावळी लेगून दवरूं नाका. आयज आनी सोदांकाल सर्वेस्पोर एकलोच राजा. ताचे राजवडीकेंतलो अनभावार्थी लोक नाच जातलो. सर्वेस्परा, गरिबांचे मागणे तुज्या कानांत पडताच. तांच्या काळजांक तूं धीर दिताय, तांकां तूं कान दिताय. कारण अनाथांचे आनी जुलूम भोगतल्यांचे हक तूं न्यायनीत करून सांबाळताय. असो धर्तरी वेलो मनीस आपल्या पेल्याक आनीक भेंकडावंक शकचो ना.